विचारांनी स्टार्ट करू. All the best, sir. Are you ready to start? Yeah. Yes, ready. Volume. गुड मॉर्निंग. आज या प्रेस कॉन्फरन्साक इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक आनी प्रेसाक वेलकम करता. प्रेस कॉन्फरन्साचेर उलयता आसतना आज आपोवपाचें म्हणल्यार काल जे कॅबिनेटाक आमचे 3 प्रपोजल पास जाले तातूंतल्यान फुडले विचार मांडटा आसतना तुमी आत्तां जो व्हिडिओ पळयला हो स्पेसिफीक टू टावन स्क्वेअर पर्वरी. सेंट्रा कडल्यान लास्ट 3 वर्सां डबल इंजीन सरकार जे आमच्या प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 उलयता तेन्ना टुरिजमाचेर भरपूर आनी टुरिजम इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ह्या सेक्टरांचेर भरपूर भर दिल्लो आसा आनी ताज्या खातीर टुरिजम कशें बदलूंक जाय आनी स्टेट्सांक कितें सपोर्ट जाय वेगळे टायम परत परत समजून दे आर रेडी टू गीव सपोर्ट टू द स्टेट्स. अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी लास्ट 3 वर्सां 2022च्यान इन कन्सल्टेशन विथ द ट्रेड, the industry and the academia, we thought of rebuilding the story of Goa आणि गोवा बियॉन्ड बीचीस हे सुरवात झाली. गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटा आसतना कोस्टल लायन आमची गोवा इज नोन एज अ प्लेस फॉर सन, सँड अँड सी, बट इट वॉज रिक्वायर्ड टू बी एडेड विथ मेनी मोर वर्टिकल्स जातूंतल्यान आज टुरिजमाच्या पोटेन्शियलाक जो ट्युरिस्ट येवंक सोदता, आमी क्वॉलिटी ओवर क्वांटिटी उलयतात, बाकीचे बरे पर्यटक येवंक उलयतात, जाल्यार गोंयाय बी वी शूड बी अलाविंग देम टू एक्सप्लोर गोवा मोर देन जस्ट द सन, सँड अँड सी. हे करता आसतना मुख्यमंत्र्यांनी आमी बसतकर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर दिवचो हे विचार केले आनी ताज्या खातीर एक मास्टर प्लॅन तयार करता आसतना इको टुरिजम, हिंदलँड, एडवेंचर, वेलनेस सगळे मायस हे सगळे एक जाग्यार व्हरता आसतना इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू क्रिएट 2 थिंग्स. वन इज अटॅच द हिस्ट्री अँड द लिगसी ऑफ आवर छत्रपती शिवाजी महाराज टू द स्टेट जो केन्नाच जाल्लो नाशिल्लो अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच हॅज नेवर गोवा हॅज नेवर सीन बिफोर. सो ताज्या खातीर आमकां जेन्ना एक स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट स्कीम जेन्ना सेंट्रल सरकारा कडल्यान मेळ्ळी तेन्ना आमी 2 प्रोजेक्ट तांचे कडेन फुडें व्हेले. एक टावन स्क्वेअर जो तुमी आतांच पळयला आनी दुसरो छत्रपती शिवाजी महाराजाचें डिजिटल म्युझियम. आता हे दोन्ही प्रोजेक्ट्साचे आज आमी फक्त टावन स्क्वेअराचेर तुमचे कडेन उलयतले आनी 2 दिसांनी छत्रपतीचे शिवाजी महाराजाचेर उलयतले सो दॅट द फोकस ऑन ईच प्रोजेक्ट इज क्लियरली लेड आउट. टावन स्क्वेअर संकल्पना आयली कित्याक जेन्ना आमी जगभर भोंवतात तेन्ना वी नो दॅट वी हॅव लॉट ऑफ ओपन स्पेसीस अँड ओपन लंग्स ऑफ द एरियाज वेर पीपल कम टुगेदर. तूं न्यूयॉर्क गेलो जाल्यार टायम्स स्क्वेअर मेळटा, सॅन फ्रान्सिस्को गेलो जाल्यार युनियन स्क्वेअर मेळटा, लंडन गेलो जाल्यार ट्रॅफल्गर स्क्वेअर मेळटा, लेस्टर स्क्वेअर मेळटा, पिकाडेली सर्कस मेळटा, तुका लिस्बन गेलो जाल्यार प्राका द कॉमर्सियो मेळटा. अशे कितलेशेच ओपन स्पेसीस हॅव बीन डेव्हलप्ड वेर पीपल कम टुगेदर. एक्टिविटीज आर हॅपनिंग. lot of people, you have a place for activities, you have a place for a lot of things happening around you, and they curate करपाक जो town square one of a type in the country, and we are very happy that we have got this in Goa. हांव ह्या हातूंतल्यान आमचे नरेंद्र मोदीजी थँक्यू म्हणटा, प्रायम मिनिस्टर थँक्यू म्हणटा आसतना
I would take this opportunity to thank our Union Tourism Minister Gajendra Shekhawat ji and very importantly आमचो मुख्यमंत्री Dr. Pramod Sawant who has stood while getting this particular town square done. आता टाउन स्क्वेअर जेन्ना आमी पर्वरी म्हणटा इट कॅटर्स टू द होल ऑफ गोवा and you have domestic international tourists who normally would come and be a part of this type of spaces in addition to the local public. So आज जेन्ना आमी पर्वरी हो नवो टाउन स्क्वेअर अंडर दिस पर्टिक्युलर area पर्वरी येतलो the whole place is about 11,000 square meters approximately and total project cost will be about 120.97 crores which includes about 18% of GST. Government of India funding may 90.74 crores and state government share will be roughly about 35.32 crores. हातून एक म्हणल्यार फुल इयर राउंड पब्लिक प्रोग्रामिंग आमी त्या जाग्याचे तरेतरेचे प्रोग्राम करीत आसतले आणि एक लोकल आर्टिसन्साक परफॉर्मन्साक एक जागो दिवचो कम्युनिटी गॅदरिंग्सांक जागो दिवचो आणि टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करचो ही संकल्पना विचार आशिल्ली. हातूंतल्यान लोकल एम्प्लॉयमेंटूय तयार जातले नवे नवे लोकांक प्लॅटफॉर्म्स मेळटले क्रिएटिविटी आपल्याक दाखोवपाक आणि आमची इकॉनॉमी विच वी से इज लिंक टू द हेरिटेज जाल्यार हेरिटेज लिंक इकॉनॉमिक ग्रोथ होय दिश्टी पडटलो. आज हो नवो प्रोजेक्ट व्हरता आसतना आमकां खूब आनंद जाता कित्याक दिस इज अ प्रोजेक्ट नॉट ओनली फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी बट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा विच विल गिव अ न्यू ओपनिंग इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. तातूंत फुडें वता आसतना स्वदेश दर्शन आमकां 2 प्रोजेक्ट्स मेळ्ळे. स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम आशिल्ली तातूंतल्यान आमकां वी हॅड पर्टिक्युलरली थिंग्स विच वी कूड पुट अक्रॉस. तातूंत आमी एक रुरल सर्कीट घेतलो. रुरल सर्कीट विच वी टूक फ्रॉम पर्वरी अप टू हरवले अँड द कोस्टल सर्कीट विच वी हॅव टेकन इन कोलवा. कालच्या कॅबिनेटाक आमी रुरल सर्कीट ऑफ स्वदेश दर्शन एज फार एज पर्वरी इज कन्सर्न वॉज टेकन अप विच takes the whole belt towards the rural areas of to explore the rural areas. Pompurba Spring, which has been a long part where people have been asking for it, the local MLA was asking for it. I have personally gone and seen it. And एक old spring which had medicinal values, which was a big touristic spot, needed a lot of amenities and a certain change. या स्वदेश दर्शनाच्या संकल्पनेन आमी हो पोंपुर्बेचो थंय आमी स्प्रिंग त्या हातूंतल्यान घेतिल्लो आसा. टोटल कॉस्ट विच इन्क्लूड्स दी स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम अंडर द क्रीक एक्सपिरियन्स प्रोजेक्ट. सो क्रीक एक्सपिरियन्स आमी जेन्ना भायर वतात परत लॉट ऑफ टुरिस्ट कम एंड एक्सपिरियन्स क्रीक्स बी अ पार्ट ऑफ बर्ड वॉचिंग बी अ पार्ट ऑफ फिशिंग लॉट ऑफ थिंग्स एक्टिविटीज हॅपन which allow local employment and sustainability in a sustainable manner. At the same time, economically त्या लोकांक बरें पडटा. ते करपाक आमी क्रीक एक्सपिरियन्स प्रोजेक्ट जे काडले तातूंतल्यान मालीन इन पोरोरीन, विल्लोशा इन पोरोरीन, पोंपुर्बा स्प्रिंग, तोड्डा लेक and certain creeks have been taken in this. As we take this, we go up to हरवले where रुद्रेश्वर टेम्पल ब्युटिफिकेशन आणि गोमंत सरिता पूजन हे करपाक व्यवस्था नारवा जंय मांडोवी वालवंटी आणि हाजे आमचे रिवर सगळे मर्ज जाता त्या जाग्याचेर गोमंत सरिता पूजन ही व्यवस्था करपाक आमी घेतिल्ली आसा विच विल बी अ पार्ट ऑफ द स्पिरिच्युअल सर्कीट विच विल अगेन अटॅच टू द एकादश तीर्थ अंडर रिजनरेटिव्ह टुरिझम. सांगपाचो विचार एकूच की हो टुरिझम टाउन स्क्वेअर पर्वरीचो जो घेतला तातूंत एक खूब एस्पेक्ट आसा विच आय वूड लायक टू हायलायट. हो जागो हावसिंग बोर्डाचो 3 प्लॉट आशिल्ले. ही माहिती तुमकां कित्याक सांगता सर्टन डिसिजन विच गव्हर्मेंट टेक्स व्हेरी स्ट्रॉंगली इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट द सेम टायम अंडरस्टँडिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ अ एरिया इज वॉट यू हॅव टू एक्नॉलेज. आज आमी हो टाउन स्क्वेअर जे आमी हाडला ते 3 प्लॉट आशिल्ले. हांव जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना हे 3 प्लॉट अलॉट केल्ले आणि हे अलॉटमेंटाच्या अंडर C2 काय C1 तांणी जे झोनिंग दिल्लें ह्याच जाग्याचेर जर तुमकां आमी सुंदरसो ओपन जागो दवरला. The total 3 buildings of roughly 8 to 10 floors were planned. And then allocation is and plots were taken for development under housing board. In 2021, when I was in the opposition, I had sent a letter to the chief minister, who is also the chief minister now, Pramod Sawant ji, telling about why we do not need this. तो जागो जो आसा टाउन स्क्वेअराचो जो आमी सर्वीस रोड जो पर्वरीच्या एंट्रीक आसा is densely populated with heavy traffic, plus the service road which has been created has been a boon for the people who are using it with public amenities, walking जावं बाकीच्या गजाल्यो जावं कनेक्टिंग जावं ताज्या खातीर we have to ensure that we are not going to overload this particular area. जेन्ना थंय पर्वरी मार्केट आयिल्लें
तेन्ना मनोहरबाई पर्सनली along with me, although I was in the opposition, had addressed the issues of the people who had taken a strong objection to the coming of the market in that particular area with a promise की हांगा कांयच आनी फुडें येवचें ना. This particular area will be left as open lungs to the Porvorim constituency. ताज्या मागीर certain changes happened and there was a decision taken by housing board then, which later when this government came in, आम्ही व मुख्यमंत्र्याकडे जेन्ना विषय मांडलो ताणे तो समजून घेतलो. जी तारोलकर चेअरमॅन ताणे समजून घेतले आणि बाब सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर फॉर हाऊसिंग ताणे समजून घेतले आणि एट द सेम टाइम वी कॉल्ड द पर्टिक्युलर बिडर्स हु वे अलॉटेड दीस 3 प्लॉट्स. एकटो बिडरान आपले पैसे घेतले आणि तो परत गेलो. पूण ते जेन्ना सुप्रीम कोर्टान आमी रीट घाल्ली टू क्लियर दीस प्लॉट्स, लिगल प्रोसिजर आमकां फॉलो करचो पडलो आणि वी हॅड टू गो टू सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्टान वचून एकट्या मनशान आपले पैसे परत घेतले आणि तो भायर गेलो, परत गेलो आणि द लँड वॉज हँडेड ओव्हर टू टुरिझम हाऊसिंग बोर्ड विच लेटर वॉज ट्रान्सफर्ड टू टुरिझम डिपार्टमेंट. उरिल्ले 2 प्लॉटां खातीर जवळ जवळ 2 वर्सां केस चल्ली आणि ताज्या मागीर ताका ऑल्टरनेट प्लॉट दाखोवन वी एन्श्युअर्ड दॅट ही गेट्स आउट ऑफ दीस 2 प्लॉट्स. सो सी दॅट दीस होल एरिया इज इयरमार्क फॉर द प्रेस्टिजियस टाउन स्क्वेअर प्रोजेक्ट विच विल कम अप इन पोरवोरीम. आणि ताज्या खातीर हे सगळे घटना 2021च्यान 2024 पर्यंत ओवरकमिंग द लिगल हॅसल्स थ्रू द ऑफिस ऑफ द एजी, रनिंग द केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, इंटरव्हिनिंग पेटिशन्स बीइंग फाइल्ड, advocates like Subodh Kantak, Amay Kakodkar and the rest being a party to ensuring that they're representing the people and people's voice was heard. पण व लोकांचा आवाज जर सरकारान ऐकून योग्य तरेन फर्स्ट टाइम हाऊसिंग बोर्डान दिल्ले प्रोजेक्ट्स एलोकेशन जेन्ना केल्ले तेन्ना म्हजें ऑब्जेक्शन आशिल्लें. ऑल टुगेदर विथ द पीपल ऑफ पोरवोरीम वी एन्श्योर्ड दॅट वी टेक अप दिस इश्यू स्ट्रॉंगली and our chief minister has supported the whole issue very thoroughly. आणि ताज्या खातीर ह्याच माध्यमांतल्यान जेन्ना टाउन स्क्वेअर सारकेलो प्रोजेक्ट येता जो इन्फ्रास्ट्रक्चराक गोंयांक गरज आशिल्लो, ह्या माध्यमांतल्यान सगळे हे चेअरमॅन जी तारोलकर, आमचो सुदीन बाब ढवळीकर, मुख्यमंत्री, तशेंच सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक बिकॉज ऑफ अ कलेक्टीव डिसिजन वी वर एबल टू गेट दीस पर्टिक्युलर टाउन स्क्वेअर प्रोजेक्ट गोईंग. वो टाउन स्क्वेअर प्रोजेक्ट ह्या दिसांनी इनॉग्रेट जायना फुडें इमिजिएटली काम सुरू जातलें. जवळ जवळ मार्च 26च्या पयलीं वी आर ट्रायंग टू कंप्लीट दीस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट and hand it over to the state of Goa, which can be used thoroughly when we are talking about regenerative tourism, when we are talking about sustainability. A sustainable project taking care of many things and build around a new story in terms of the new infrastructure projects. And in the same time, Swadesh Darshan projects, which is including the creek, that will start. South Goa rural circuit खातीर आमी कोलवा since it is one of the most scenic and popular destination in the south, it is always a पॉलिटिकल स्टेटमेंट की एअरपोर्टा खातीर साऊथ बंद जातले काय म्हणून. सरकार पूर्ण तरेन हातून एन्श्योर करता की वी आर एबल टू स्टार्ट दीस फॅसिलिटीज इन कोलवा. आणि स्वदेश दर्शन 2.0च्या अंडर वी आर एन्श्योरिंग दॅट द सिमिलर इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोस्टल सर्किट इज टेकन, where we are talking about the beach deck entry, we are talking about the boardwalks and the disabled access ramps, total hawker zone development जे कोलवा सरता सगळं तो हेफाजत जाल्लें आसा पळय ते पूर्ण तरेन बरे तरेन करून दिवप तातूंत आशिल्लें आसा. पेडेस्ट्रियन आनी व्हेकल ब्रिज रिकन्स्ट्रक्शन, न्यू पेडेस्ट्रियन ब्रिजीस, डेव्हलपमेंट ऑफ शॉपिंग अँड फूड प्लाझा, रिडेव्हलपमेंट ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि थंय सर्वेलन्स आणि टुरिस्ट सेक्युरिटी ब्लॉक हो पूर्ण तरेन त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान घेतिल्लो आसा. तो ऑलरेडी फायनल जाल्लो आसा. ह्या दिसांनी आमचे परत कॅबिनेटाक तो येवन ताजी चालना चालू जातली. जातूंतल्यान नॉर्थ आणि साऊथ स्वदेश दर्शनाच्या अंडर चालू करता आसतना, टाउन स्क्वेअराचो घेता आसतना, छत्रपती शिवाजी महाराज घेता आणि युनिटी मॉल विच विल कम अहेड लेटर. जवळ जवळ आमी 400 कोटीचे प्रोजेक्ट सेंट्रा कडल्यान जे हाडून घेतिल्ले आसा तातूंत ही सुरवात. आनीकूय प्रोजेक्ट्स वी आर एनविसाजींग कित्याक वी नीड आयकॉनिक प्रोजेक्ट्स फॉर द स्टेट टू अट्रॅक्ट गुड टुरिस्ट. आज टुरिस्ट जो येता वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर मोर. आणि आम्ही समज नवे जे टुरिस्ट पहिले द यंगर जनरेशन हू द स्पेंडिंग जनरेशन बट एट द सेम टाइम आर टेकिंग क्विक डिसिजन्स. तांकां कॉन्सर्ट जाय, तांकां दर्या जाय, तांकां ट्रेल्स एक्सप्लोर करपाक जाय, तांकां एडवेंचर जाय. सो दे नीड अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. सो आय थिंक हियर फ्युजिंग एवरीथिंग, पुटिंग आवर हेरिटेज, कल्चर, एवरीथिंग ऑन टॉप, इन्क्लुडिंग आवर कलिनरी एज द प्लॅन वी हॅव टेकन. इन्फ्रास्ट्रक्चरची सुरवात जाल्ली आसा. तातूंत आज ह्या टाउन स्क्वेअराची सुरवात करता आसतना खूब आमकां आनंद जाता.
and this should be one of the most iconic and prestigious projects for the state. And in a couple of days we will talk on Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum in detail, and presentation also will be given on that. So media तुमच्या तर्फे एक पॉझिटिव्ह सगळे शेवटीच कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी, आणि मीडिया ऑल्सो प्लेज अ पायवटल रोल. सो तुमच्या कडल्यान अशेंच एक पॉझिटिव्हिटी गेली जाल्यार सगळ्या लोकांक लोकल्सांक ऑपॉर्च्युनिटीज आणि टुरिस्टांक जे येतले तांकां नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवपाची संदी कितें मेळटा हें तुमच्या माध्यमांतल्यान वचची अशें तुमकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आसा. थँक्यू. पोंपुर्पा जवळ 4.5 कोटी एकूच फक्त ओनली पोंपुर्पा, वीच इन्क्लूड्स द एम्युनिटीज वीच वी आमी जेन्ना थंय गेल्ले तेन्ना जे विचार थंय आमकां कळून आयल्या आनी पॉयंट्स दॅट हॅव बीन नोटेड ऑल हॅव बीन टेकन इन टू दीस, कित्याक शेवटी पोंपुर्पा शूड गेट्स इट स्प्रिंग शूड गेट इट्स लॉस्ट ग्लोरी. आनी पर्सनली हांवें थंय इंट्रस्ट घाला कित्याक थंय त्या वाठाराचे लोक जे आमचे थंयचे आसात तांकां ताजो मॅक्झिमम बेनिफीट मेळचो म्हणून. सेम टायम टाउन स्क्वेअर 10,922. ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स करपाक लावचें पडटलें, टुरिझम डिपार्टमेंट करतलो. ना लेट अस नॉट तो टॉपिक तो सारको आतां सेपरेटली एड्रेस करता. पयलो हो फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट्स आसा आर सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट्स फॉर द बेनिफीट ऑफ द स्टेट इन क्रिएटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर. मिरामार रेजिडेन्सी जो आशिल्लो आतां पणजी रेजिडेन्सी आशिल्ली ही मिरामार रेजिडेन्सीचो एग्रीमेंट 2016 सायन केल्लो आशिल्लो, आज न्हय. 2016चो एग्रीमेंट जेन्ना फुडें वचना आशिल्ले 2022 मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकर चीफ सेक्रेटरी तेन्नाचो पुनीत गोयल ताका घेवन आमी सगळ्या लोकांक 2दा आपयल्ले, तुमी लँड होल्डिंग्स आयदर सरकाराक परत दियात नाल्यार चालू करात, कित्याक शेवटी इकॉनॉमी रन जावंक जाय, आमकां हॉटेल रूम्स कमी पडटा आनी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जावंक जाय म्हणून. थोडे इश्यूज आतां हांगा आमची पर्वरी पेंदी फ्रांकान आशिल्ली तो करूंक पावलो ना. गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन टूक दॅट लँड बॅक. In this case, he was able to complete all permissions, everything to be done, and ताजे खातीर he is taking the project ahead. आमी नवे परमिशन कांय दिवना ताका. 2016च्या एग्रीमेंटूच ताणें फुडें व्हेला आनी ताणें परमिशनां घेतल्या. न्ही लोक कोण म्हणटात सरकार इन्वेस्ट केले जाल्यार प्रॉपर्टीचे कितें हालत जाता आनी कितें करपाक जाय हे विचार करपाक जाय. आनी प्रायव्हेट एंटरप्रिनर आयलो कित्याक शेवटी कितें जाता, अ पर्सन हू कम्स इन प्रायव्हेट तो स्वता पयशे घालता आनी तो जेन्ना स्वता पयशे घालता आमी ताका भर दिता लोकल एम्प्लॉयमेंटाचेर. लोकल एम्प्लॉयमेंटाचेर जेन्ना भर दिता तो जीएसटी पे करता, तातूंतल्यान आमकां टॅक्स येता. आनी लोकल एम्प्लॉयमेंट जेन्ना आमी ताचेर भर दिता आमच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटा. प्लस रेवन्यू टू द कॉर्पोरेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इज वॉट कम्स इन विदाउट यू इन्वेस्टिंग एनिथींग. सो जे उलयतात तांकां पयलीं खबर आसपाक जाय ते कितें उलोवंक सोदता ते. तो सरकार 10,000 कोटी रुपया 5,000 कोटी रुपया अशें मोडीत समज रावले, खंयचे मोडपाचे. तुम्ही 5 रुपया मोडले जाल्यार तुम्ही प्रश्न काडटात. आज आमी सेंट्रा कडल्यान पयशे हाडलेत. सो सेंट्रा कडल्यान पयशे हाडटकच तितलोच स्टेटाक भरपाचे कमी आसतना सेंट्रा कडल्यान आमकां सपोर्ट मेळ्ळो म्हणून आमी डबल इंजीन सरकार म्हणटा. टुडे द होल वर्ल्ड इन द कंट्री irrespective is going into a mode where public private partnerships are invited. सो समज लँड सरकारी आसा जाल्यार तुमी येवन संकल्पना घेवन यात, तुमी इन्वेस्ट करतले. गोंयकार आसलो जाल्यार इट्स ऑलवेज व्हेरी कोणाकूच हाका आमी स्पेशल स्टेटस ना देशान, खंय आमी हाका कन्सिडर करचो आनी ताका कन्सिडर करचो न्ही आनी भायल्याक करचो आनी गोंयकाराक करचो न्ही, जी स्टोरी बिल्डअप कोण करपाक ट्राय करता. हांगा व्हेरी क्लियर आसा की जो प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टीक जेन्ना आमी संकल्पना घेवन येतात तातूंत इन्व्हेस्टमेंट कोण करतलो, सरकार करचो ना. इन्व्हेस्टमेंट सरकाराचे लँड इन्व्हेस्टमेंट करून सरकाराक तुम्ही वार्षिक तुम्ही कितले दितले फुडले 20-30 वर्सां पयशे, एम्प्लॉयमेंट कितले तयार करतले आनी ते एम्प्लॉयमेंट गोवान आसपाक जाय हाजेर आमचो भर आसता. Which one? The cabinet has just been completed yesterday. The minutes will be out in the next 2 days. Immediately after that, the process of the work order will be done. So I think in all probabilities by next week the work order also will be out, and soon we will look at an inaugural date also for this particular project.
खंयचे रे टाउन स्क्वेअर दिले मरे तुका हांवें न्ही तुका मेनली कशें आसा थंय यू बेसिकली हॅव स्पेस ओवर देर वीच टेक्स केअर ऑफ लॉट ऑफ एम्युनिटीज आनी पब्लीक सो पब्लीक एरिया ती सो पब्लीक एरिया जेन्ना म्हणटा स्क्वेअर आसता तो सदांच ओपन आसता तातूंत तुका एक मार्केट कोर्ट आसा एक वेलकम कोर्ट आसा वेलकम भितर सरता आसतना फावंटन कोर्ट आसा एम्युनिटीज वेदर दर प्लेईंग फावंटन म्युजिकल फावंटन्स ती आसा थंय मुवी कोर्ट आसा जंय तुका फाल्यां यू वॉन्ट टू हॅव सम शोज यू वॉन्ट टू हॅव सम कॉन्सर्ट्स यू वॉन्ट टू हॅव सम इव्हेंट्स फाल्यां थंय तुका आसा हेरिटेज कोर्ट आसा वीच शोकेज द हेरिटेज ऑफ द स्टेट अशोक स्तंभ थंय एक सिनीक आसा थंय दवरिल्लो आसा आनी क्लॉक टावर दवरिल्लो आसा सो हातून यू क्रिएट अ पर्टिक्युलर सॉर्ट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच गेट्स कम्युनिटीज टुगेदर थंय फाल्यां आर्टिसन्स कॅन गो अँड शोकेज मार्केटान वचून तूं फाल्यां आमचे लोक पदार्थ दाखोवंक शकतात टुरिस्ट वील कम दे तूं आतां एक फ्रायडे मार्केट तूं तयार करता हांगा असले कितलेशेच कन्व्हेन्शनल नाल्यार न्यू मार्केट्स कॅन बी क्रिएटेड दीज स्किमॅटीक थिंग्स जे इन डिटेल आसा जसो इन्फ्रास्ट्रक्चर येता तुमचे कडेन आमी पावयतले बट ओवरऑल जो डीपीआरान आमी टोटल प्रोजेक्ट घाल्लो आसा विथ अ व्हेरी क्लियर फोकस ऑन न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्टेट तातूंत हो एक प्रोजेक्ट नॉर्मल फ्री आसतलो फंक्शन आनी इव्हेंट्स असले जाल्यार वेगळे आसतले न्ही So you recently had a meeting with OTAs and some industry representatives. Any outcome from that? See, throughout the year we are promoting tourism. First quarter of this year, 2025, has been good vis-a-vis 2024 in terms of numbers. In the month of April, the trend was slightly lesser, where there were some people politically and from the industry who tried to showcase that there is a concern. We have to understand that everybody has to be responsible by making statements because it affects the overall scenario when we are talking about tourism. May month also went quite averagely okay, keeping in mind the Pelgam attack which happened on 22nd of April, which today also the after effects, people have started slowly recovering. In this mode, we thought it fit कि at the same time as the safety and security is not a concern in Goa, and we have a very positive vibe about inquiries in Goa, how do we accumulate and talk about promoting a part which we have never done in the past? So we talked about monsoon tourism, which when we went to the ATM Arabian Travel Mart in Dubai or in the domestic events that we have been participating, people need to come and enjoy the monsoons. That is where exactly under regenerative tourism, under sustainable tourism, we are talking about monsoons, which allows you to explore the hinterlands, the ecotourism, the culinary aspect of it, and also look at our heritage and tradition. A different Goa during this time. And everybody will agree that monsoon is the best time in Goa to just feel nature at its best. Now, this has never been promoted. So, right from the international markets to the domestic, we thought of putting it across. And first time, we have had a collaborative meet of the government with the online travel accommodation OTA partners, hoteliers and airlines coming together and having an exhaustive brainstorming meet which included all aspects of how monsoon packages can be done, how airlines should start reconsidering in terms of their rates, how hotels need to reconsider in terms of their rates, come back with a package which attracts the good people to come into Goa at this particular time. At the same time as we promote conventions and other things. Weddings don't happen much in this monsoon, so it's more of conventions. So in this particular time, I think with putting that stakeholders meeting together, we can see that spirit of unity already coming in motion. Every leading OTA has already started moving on dedicated promotional campaigns starting with this June and continuing through July, which will have a spotlight on monsoon tourism. In July, we will also see a special focus on culinary tourism, which has never been there earlier, with various participating locations, which will showcase Goa's diverse gastronomic experiences. Now, this will be more than a campaign. So it will be a commitment to redefine the monsoon as a season of discovery, culture, and connection. Added to it, we have our festivities of Saujao and the Chikalkalo in this quarter, which will add to the flavor of we talking about and promoting monsoon. So as we build about this new narrative of monsoon tourism, I think this is a new narrative for Goa that will be celebrated with its lush beauty, rich flavors and warm hospitality, even in the rains. Anything about rates? Because that's also something that... Yeah, that's what already is being moved. I think the number of inquiries, you can check with the hotels now. With everybody moving in a very positive note. See, everybody need to come together. Each one has been in their own platform talking to each other and that's been there. All the hoteliers who compete
all the OTAs who compete and all the airlines who compete were bought on one platform. And we said that although there is competitiveness, you all need to collaborate and cooperate. I think they have taken that message very collaboratively with the government, and each one wants to prove a point, and that's how we are looking at this. There'll be some test and tries. So we want to see that this monsoon it begins a new narrative for Goa with the thought of a monsoon tourism. That will be the start. What do you intend? Global standard tourism destination खंयची जाता सध्या global standard tourism destination ग्लोबल स्टँडर्ड टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणजे पीएमआरचे आणि त्यांना पीएमआरचे नाही ग्लोबल स्टँडर्ड म्हणजे प्राईम मिनिस्टरांचे सांगला ही सेड दॅट यू नीड टू हॅव वन आयकॉनिक स्पॉट इन द स्टेट एज अ टुरिझम स्पॉट. आमच्याकडे ऑलरेडी आयकॉनिक स्पॉट्स असतात अँड वी ऑलरेडी इन द नो ऑफ डेव्हलपिंग. आता नेक्स्ट टाइम छत्रपतीची उलटा असताना यू विल हॅव वन मोर आयकॉनिक स्पॉट बिंग डेव्हलप्ड. येता त्या दिसांनी विच टुडे आय एम नॉट कन्झ्युमिंग एव्हरीथिंग बट एक तकलेन धरा इन्फ्रास्ट्रक्चर वे वी कॅन प्रोमोट कॉन्सर्ट्स, conventions, events, weddings with a proper defined policy is already in transit. जशी पॉलिसी जातली आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर भर येतलो तुमकां नवे नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंटिन्युअसली दिश्टीत पडटले which will allow us with the help of the center to build a new tourism story for Goa, tourism 2.0. was during the season. मान्सून टुरिझमाचे नीट काही असा आता मान्सून टुरिझम तुम्ही म्हणतात आणि चडशे धबधब्याचेर बंदी घालतात म्हणजे ते थंय सुरक्षा कितें तुमी दवरता आनी ते चालू करता. नाही म्हाका दिसता पत्रकारान परत बंदी घालता म्हणच्या पयलीं तुमी पयलीं समजून घेवपाक जाय की आमी परत रॉंग मेसेज दिवंक जायना. जे फॉरेस्ट आनी आमचे डिपार्टमेंट क्लॅरिटी दिता की दीस आर एक्टिविटीज वीच आर परमिसिबल इन दीस लोकेशन्स त्या एरियेन आमी दृश्टी कडल्यान आमी लायफ गार्ड घालतात अँड वी एन्श्युअर दॅट दॅट एरियाज आर प्रोमोटेड इन टर्म्स ऑफ मॉन्सून. जी एरिया फाल्यां खंय तरी भितर गांवांत खंय तरी कॉरी आसा आनी उदक आसा म्हूण ट्युरिस्ट वतल्यान उडी मारतले नोबडी कॅन लूक एट इट. ताज्या खातीर सरकारान बंदी घालचीच पडटा. सो इट लेट अस नॉट पूट दॅट स्टेटमेंट की आमी बंदी घालता. आमी बंदी घालना, आमी इलिगॅलिटी चलोवंक दिनात. सो थंय आमी जे प्रोमोट करपाक जाय एरियाज थंय टुरिझम विथ अदर डिपार्टमेंट्स डेफिनेटली वी बीन वर्किंग टुगेदर. आतां येता त्या सिजनाक अलॉंग विथ फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन विश्वेता कडेन फाटीं उलयला की वील स्टार्ट प्रोमोटिंग इको टुरिझम इन देअर लँड्स. महादेव आतां आमचो वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा बाकीचे आसा. People want to come and explore more. We need to jointly work to ensure that the tourism in this area is promoted so people can get more flavors of this. So आतापर्यंत कितें जालां आमी दर्या आशिल्ले आतां आमी भितर जेन्ना वचपाक लागल्या रिस्पॉन्सूय तसोच येवंक लागला. जे आमी सुरवात आतां केल्या ती पयलीं केन्ना करूं नाशिल्ली. It will take the new time to build a new story, but see, people who have we are in a democratic country. We are very clear that whatever we are doing is with ensuring that